नमस्कार आणि योगार तुमका प्रुडंट मीडियाच्या विधानसभे काळातल्या आमच्या या लाईव्ह कार्यावळीत विधानसभेच्या ब्रेका वेळाचे ब्रेक अवर आणि या ब्रेक अवराक आम्ही आदली दिसाक जाल्ली एक चर्चा घेतात आणि त्या चर्चेच्या संदर्भातल्या म्हणजे जी चर्चा झाला तो विषय घेतात आणि त्या विषयाच्या संदर्भातल्यान हांगा स्टुडिओ भितर चर्चा करतात। हो विषय तसो काल डिस्कस झालो नाशिल्लो पण शुक्रार दीस बरोच रातचो डिस्कस जाल्लो आणि तो आमकां घेवचोसो दिसलो कारण प्रत्येक गोंयकाराच्या काळजा कडलो हो प्रश्न सुटपाक जायना आमच्या हातांतल्यान आणि लोकां कडेन वचपाच्या दृश्टींतल्यान म्हणून आमी हो प्रश्न घेतात। तो म्हणजे सद्याक सरकारान परत एक फावट सांगलां की मोटरसायकलीचेर बसतलो फुडलो आनी फाटलो दोगांयकय हेल्मेट कंपल्सरी आसतलें। घरा भितर मोटरसायकली अशी सद्या गोंयची परिस्थिती आसा। गाडी नासत, गाडी आसल्यारय बी मोटरसायकल आसा, गाडी नासल्यारय मोटरसायकल आसा। ज्याचे कडेन मोटरसायकल ना तो भाड्याची मोटरसायकलीचेर तरी वता अशी तरेची परिस्थिती आसा। मोटरसायकल हो आमच्या जिवनाचो गोंयकाराच्या अविभाज्य भाग जाल्लो आसा। देखूनच आमी हांगा ही चर्चा करतात। ही तिसरी खेपेक परत एक फावट जाता अशें म्हाका दिसता आणि त्या तिसरी खेपेक जाता तेन्ना अजून पर्यंत इम्प्लिमेंट जाली नाशिल्लें। आतां इम्प्लिमेंट जातलें जाल्यार कित्या खातीर जावचें, जावचें न्ही जाल्यार कित्या खातीर जावचें, कशे तरेन जावचें ह्या गजालीचेर चर्चा आमी हांगा करतात। ही चर्चा करपा खातीर आमचे कडेन हांगा दोन मनीस आसात। तातूंतले पयले आसात जे यूथ हॉस्टेल ऑफ इंडिया आसा ताजे व्हायस प्रेसिडेंट एक तरणाटे आसत साकून विद्यार्थी चळवळी साकून जे चळवळेच म्हणून तांकां वळखतात आणि स्वता एक मोटरसायकल चलोवपी बी एक नागरीक जागरूक नागरीक म्हणून तांकां आमी पळयला ते मनोज जोशी। नमस्कार। दुसरे आमचे कडेन आसात तो प्रश्न तो मोटरसायकल पायलटाचो भारतांत खंयच ना अशी तरेची मोटरसायकल पायलट पुर्तुगेज तेंपा वयल्यान हांगा चलत आयले आनी कितें जालें जाल्यार आमकां पायलट हो जायत आसता। हांगा ताका लागून आमी हांगा आपयला गोवा मोटरसायकल पायलट जी संघटना आसा त्या संघटनेचे अध्यक्ष कितलीशींच वर्सां तळमळीन काम करतात ते सुरेश ठाकूर। तुमकां दोगांयक आमच्या स्टुडिओ भितर येवकार। म्हणून आमी तुजे कडल्यान सुरवात करुया। सरकारान हे डिसिजन घेतला आणि म्हाका दिसता तिसरी खेपेक परत एक फावट घेतला। सुप्रीम कोर्टाचें ऑलरेडी हाजेर डिसिजन आसा पूण इम्प्लिमेंट जायनाशिल्लें की फुडलो आनी फाटलो दोगांयकय हेल्मेट कंपल्सरी करचें। हाचे बाबतींत तुका कितें दिसता? भारताच्या मोटर व्हेकल ॲक्टा प्रमाण दोन्ही रायडरांक पिलियन रायडर एज वेल एज द मेन रायडर दोगांकूय हेल्मेट कंपल्सरी हे कायद्यान केल्लें आसा। फक्त ह्या कायद्याची अंमलबजावणी करची काय ना करची ही सदांच प्रेझेंट सरकारच्या मदीं मनान दुविधा निर्माण जाल्ली आसता आनी तुवें सारकें म्हणा त्या प्रमाण तिसरी खेपो हे आतां विधेयक आयलां ऑर गव्हर्मेंट इज गोइंग टू इम्प्लिमेंट दीस मोटर व्हेकल ॲक्ट स्ट्रिक्टली अशें तिसरी खेपो जायत आसा। आनी हाज्या फाटल्यान खूब फाटल्यान म्हाका भुमिका म्हणजे आमी जशें उलयतले तुमकां हांव ती मांडूंक सोदतां की आज बेजिकली जाल्लें आसा गव्हर्मेंटा वयलो खंयच्याच गव्हर्मेंट ह्या इन्स्टिट्युशना वयलो लोकांचो विश्वास उडला आनी हाका खूब कारणां आसा। प्रेझेंट आमचो जो मुखेलमंत्री आसा भौमानस मनोहर पर्रीकर हाजी ताका कारणीभूत आसा कित्याक ताणें गेले खेपे जर जसो विरोध केल्लो हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेटीक इलेक्शनच्या पयलीं आनी विरोधान एज अ ओपोजिशन लिडर आज तेच सरकार मनोहर पर्रीकराचे हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेट परत हाडूंक सोदता। म्हणजे तूं म्हणटलो हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेट आनी हेल्मेटाक कितें संबंध काय म्हणून पूण गव्हर्मेंट जेन्ना डिसिजन घेता कितें ते गव्हर्मेंटच्या डिसिजनाक पाठबळ आसचें पडटा आनी ताका कितें तरी कारणी मिमांसा आसची पडटा ताका लॉजीक आसचें पडटा। हें लॉजीक आज तूं एक उलयता फाल्यां तूं भलतेंच उलयता कारण काल तुवें ओपोज केल्लो आज तूं परत हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेट हाडूंक सोदता। ह्या हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेटीक कसली सेक्युरिटी आसा ही ताणें सांगची आनी आमी ती घालपाक तयार आसा। तशेंच हांव पयलीं म्हणजे तुका सांगूंक सोदता आयच्या डिस्कशनान म्हजो ह्या डिसिजनाक पूर्ण पाठिंबो आसा। आय एम ऑफ द स्ट्रॉंग ओपिनियन that helmets should be compulsory for rider as well as pillion rider. ओके म्हणून थोडक्या भितर तुम्ही दोन्ही सांगला की डिसिजन बरें म्हणून दुबाव आसा। सुरेश तुमचें मत कितें कित्याक तुमी प्रत्येक ह्या डिसिजनाक ओपोज केला? हय ओपोज करपाचें कारणच आसा ताका। सरकारान जरी केंद्र सरकारान जरी हेल्मेट कंपल्सरी दोनूय हेका आसचें म्हणून रायडर्स आनी पिलियन रायडर्स पूण त्याच बरोबर म्हाका दिसता की सरकार कायदे फक्त करूंक जायना कायदे करचे पयलीं त्या कायद्याची ज्या ज्या भागात ज्या ज्या राज्यांनी अंमलबजावणी कशी जातली कशी जावपाक जाय हेचो विचार करपाक जाय। म्हाका तरी दिसता जेन्ना पळय कायदो पास जालो 1997 तेन्ना गोव्यांत एक पायलट म्हणून एक वेवसाय आसा आनी त्या वेवसायांतले लोक हे जर दोनूय हेल्मेटां जर कंपल्सरी करीत जाल्यार कितें जातलें हेचो तेन्ना विचार जावंक ना। म्हाका तरी दिसता तर थंय जे कोण बसल्या कायदो करपी बसल्या तांकां ती खबर ना पूण ज्या वेळार आमचे MP म्हणून तूं 3 जाण आसता
जेन्ना गोंयचे रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून ती 3 जाण जेन्ना आसता राज्यसभेन एक आनी पार्लमेंटान 2 जाण, तेन्ना जेन्ना तें बील येयलें तेंचे पटोवन दिवपाक जाय आसलें की गोंयांत मोटरसायकल टॅक्सी हो कायदेशीर वेवसाय आसा आनी त्या वेवसायांतल्या लोकांक हे जर दोनूय हेल्मेटां कंपल्सरी करीत जाल्यार त्याचो इफेक्ट जातलो आनी जेणे करून तो धंदोच बंद जातलो. म्हणून आमी जेन्ना पळय सुरवात जाल्ली 1999 तो 2001 पर्यंत तेन्ना पासून आमी ताका विरोध केल्लो ही बेस दवरून. खंयची बेस दवरून तर एक हेल्मेट ओके, एक हेल्मेट जर जाय दिसता जाल्यार आमी स्वता तें घालपाक तयार आसा, पूण फाटल्यान जो बसता कस्टमर तो हेल्मेट घालूंक शकना तें. आनी तो हेल्मेट घालूंक शकना ताका वेगवेगळी कारणां आसात. एक म्हणजे तो कस्टमर आसता तो म्हण सकयल हमाले पर्यंत नुस्तें पावोवपी मानाय पर्यंत तो आमदारा पर्यंत म्हणूया आतां आमी एडवोकेट डॉक्टर अशे वेगवेगळे तरेचे लोक आसता आनी वेगवेगळे तरेचे जे हे लोक एक हेल्मेट परत परत ते घालूंक शकना, जेणे करून तो वेवसाय तरी बंद पडटलो किंवा ते ताका भाडें मेळचें ना. आनी अशें जावंक जायना म्हणून आमी वेळोवेळी सरकाराक पटोवन दिल्लें आनी हेल्मेट जें आहा पळय हेल्मेटाक आमी तेन्ना एक मांडलेलो असो प्रस्ताव की हेतूसून कितें तरी वाट काडपाची म्हणून. आनी 2001 जेन्ना इम्प्लिमेंटेशन जालें तेन्ना एक हेल्मेट कंपल्सरी हें केलें. तेजे पयलीं जेन्ना मुवमेंट जाल्लो तेन्ना पांडुरंग रावत हो तेन्ना वाहतूक मंत्री आसलो. तेन्ना तेणें एक सोल्युशन काडलेलें की हायवेचेर जर हेल्मेट हें जाय 40 स्पिडीचे वयर जर कोण मोटरसायकल चलयता तर तेणें कंपल्सरी हेल्मेट घालचें असो काडलेलो. पूण कालांतरान मागीर 2001 जेन्ना परत हें केलें तेन्ना सिटीन नाका आनी हायवेचेर हेल्मेट घालचें म्हणून एक फुडें जो चलयता तेणी. आतां हेतून वेगवेगळे प्रश्न निर्माण जाता. हे फक्त पायलटाकूच न्हू, सर्वसामान्य जनता जी आहा पळय. सो आतां सुरेश ठाकुरान जे मत मांडलां ते एक टिपिकल पिक्युलियर प्रॉब्लेम. दिस इज आय विल कॉल इट दिस इज गोवा स्पेसिफीक प्रॉब्लेम. वी कॅनॉट से इज जनरलायज प्रॉब्लेम. जेन्ना खंयचोय कायदो केल्लो आसता तातूंत थोड्यो एक्सेप्शन्स अशें आसताच, तशें तातूंत हें एक एक्सेप्शन आसूंक शकता अशें हांव मानतां. कारण जें सुरेश ठाकुरान मत मांडलां कारण तांचे कडेन समज तांणी फाटल्यान पिलियन रायडा खातीर हेल्मेट दवरलें ते प्रत्येक जाण म्हणजे कमीत कमी दिसाक एक पायलट ऑन एन एवरेज धर 30 भाडी मारतात. 30 जाण वेगवेगळे मनीस जाच्या तकलेक कितें तरी रोग आशिल्लो आनी कसले आशिल्लो ते हेल्मेट वापरतले. तोच म्हाका येवंक शकता. इट कॅन बी कंटेजियस डिजीज, इट कॅन बी एनीथिंग. सो हेल्मेट इज अ व्हेरी व्हेरी पर्सनल थिंग. हांव जे हेल्मेट वापरता ते दुसऱ्यान वापरूंक जायना अशें नॉर्मली आसता. कारण म्हज्या हेल्मेटाचे म्हजें जें कितें आसा तें म्हज्याच हेल्मेटाक आसतलें, दुसऱ्याक तें वचपाक जायना म्हणून. सो हो जो सुरेश ठाकुरान पॉयंट मारला तो हांव पूर्णपणान मान्य करता आनी हाजेर कितें तरी उपाय सेपरेट काडूं येता. पूण जस्ट गोंयच्या पायलट हो धंदो आसा जो मोटरसायकलवाल्यांचो धंदो आसा तांकां आमी पायलट म्हणटात, तांच्या प्रॉब्लेमा खातीर हेल्मेटूच कंपल्सरी करप न्हय म्हणजे हाका हांव पूर्ण विरोध करता. आनी ना हांव तर अशें म्हणटा हेल्मेट कंपल्सरी करचे पेक्षा स्वताहून हेल्मेट घालपाची लोकां भितर जागृताय निर्माण करपाक जाय. जेणे करून हांव तरी अशें म्हणटा की कॉलेजी पासून आयज तुमी पळयता कॉलेज आयज एक्सिडेंट जाता. आतां हे सुरवात आतां कालूच शुक्रार रातचो म्हाका दिसता 9-9:30 वेळार असो तर हेल्मेटाचो प्रश्न जो आहा पळय आमच्या माननीय ऑपोजिशन लिडरांनी मांडलो आनी आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान रोखडोच ताका यस करुया म्हटलें आनी कंपल्सरी केलें हें केलें. पूण त्या वेळार तेणी असो विचार करूं ना की आयज एक्सिडेंट फक्त हेल्मेटाक लागून जाता आनी हेल्मेट डबल हेल्मेट केल्ल्या कारणान दोगांनी हेल्मेट घातल्या कारणान एक्सिडेंट जावचें ना म्हाका तरी दिसना. कमी जातले ना कमी जावचें ना. एक्सिडेंट जरी जालो तरी मरपाचे जे लोक आहा पळय एक्सिडेंट आनी हेल्मेटाचो हांगा प्रश्न ना. कितें म्हणजे हेल्मेट घाल्यार एक्सिडेंट जावचें ना अशें न्ही. हेल्मेट घाली जाल्यार एक्सिडेंट जाल्लो मनीस मरनासतना घडये वाचपाक शकता. करेक्ट. पूण हांव म्हणटा एक्सिडेंट जावंकूच जायना म्हणून आमी जर प्रिकॉशन घेतलें जाल्यार तें बरें जातलें. पयलीं म्हणजे कितें करपाक जाय आमी रस्ते आमचे सारके ना. दुसरें म्हणजे आमचे रस्ते एक्सिडेंट जावपाक कारण पयलीं कितें तर रस्त्यार गाडया बरोबरच गोरवां जीं आसता समांतर अशीं आहा पळय तेंचे रस्ते ऑक्युपाय केल्ले आसता. मदीं मदीं बसलेले आसता गोरवां. सुरेश गोरू इतली बारीक आसता की तूं फास्ट वता तेन्ना तूं गोरू दिसतना आनी मागीर ताका व्हरून मारता. ना कितें जाता एक फास्ट वता म्हणून ते गोरू येवन आपटातात न्ही. म्हणून हांव म्हणटा जे स्पीड कंट्रोल जो आहा पळय तो करपाक शिकोवंक जाय भुरग्यांक. न्ही स्पीड कंट्रोल जातले जाल्यार रस्ते वायट आसपाक जाय. ना रस्ते जरी वायट असले ना रस्ते ना रस्ते वायट आसल्यार स्पीड कंट्रोल जातली. कितें रस्ते स्पीडीन चलयता ना. हांव म्हाका एक म्हणून हांगा सांगन दिसता की सुरेश ठाकूर जे पॉयंट सगळे मांडटा की रस्ते बरे ना आमचे, गोरवां मदीं आसा आनी कितें कितें आसा, स्ट्रीट लायटी रातच्यो पेटनात, हे सगळे डिफेन्स हेल्मेट न घालपा खातीर आमी वापरूंक शकना. कारण हे सगळे डिफेन्स एक्सिडेंट न जावचे म्हणून. एक्सिडेंट न जातल्यार आमकां बरे रस्ते जाय आनी बरे रस्ते आसतकूच हेल्मेट एक्सिडेंट जावचे ना. पण एक्सिडेंट जावचे न्हय म्हणून हे
हे सगळे मार्ग बरोबर आसा पण एक्सिडेंट जातकूच कितें हेल्मेट हे फक्त जीव वाटावपा खातीर आसता स्वताचो जीव वाटावपा खातीर हेल्मेट घालपाक तुवें म्हळें तशें जागृताय जावपा जाय पूण जागृताय लोकां भितर जागृताय लोकांची जागृताय आपूण स्वताहून आमी करपाक जाय आमच्या घराघरांच्या भुरग्यां भितर 3 फावटी हे डिसिजन फुडें व्हेलें फाटल्यान व्हेलें फुडें व्हेलें फाटल्यान घेतलें अशी 25 वर्सां गेली आमची 25 वर्सांनी एक पिढी जावन दुसरी पिढी निर्माण जाली दुसरी पिढी तिसरी पिढी जाली जायत 3 पिढ्यां भितर जर ही जागृताय जायना जाल्यार ती केन्ना जातली जागृताय आनी जर लोकां भितर जागृताय जायना जाल्यार गव्हर्मेंटान कायदो हो करूंकूच जाय आनी कायदो हो ऑलरेडी 40-50 वर्सां फाटीं केल्लो आसा आनी ताचें इम्प्लिमेंटेशन हें जावंकूच जाय जागृताय जातली आनी मागीर ते वापरतले हेल्मेट हे आमी सांगूं शकना कारण आमचे स्टॅटिस्टिक्स आयचे पळयत जाल्यार वर्साक कमीत कमी 150 ते 200 लोक मरतात आउट ऑफ एक्सिडेंट हेड इंजुरी खातीर हेड इंजुरी जावन कमीत कमी 200 लोक वर्साक मरतात